सरकारान शुक्रारा ओपा पयल्या हायड्रोलिक बॅरेज प्रकल्पाचे उक्तावण केले। थंय संपार बशिल्ल्या पीडब्ल्यूडी कामगारांनी उदका स्रोत मंत्र्याक आडायलो। रेग्युलरायज करचे म्हण 1,500 कामगारांचो 8 दीस जालो संप चल्ला। विशय मुख्यमंत्र्या मेरेन पावयता म्हण सांगून मांद्रेकारान वेळ मारून व्हेलो। ताच्या प्रपोजलात खंय बऱ्योच टॅक्निकल चुको आसात। की आमचो जर हो विषय ह्या सरकारान सुटावो करूना जाल्यार आमकां ही फुडली पावलां आसा ती खर घेवची पडटली। जे जाग्यार भाजपाच्यो विजय संकल्प रॅली आसा थंय थंय आमचे हे सगळे कामगार आसा आपले फॅमिली सकट वचून थंय प्रोटेस्ट करतले। हे मात आतां फायनल आसा, कित्याक ही फटिंगपणां चड जाल्ली आसा आनी सदांच फटोवन हेंच्यांनी प्रत्येक इलेक्शनाक ह्या कामगारांक, ह्या गरीब कामगारांचो हेंच्यांनी फायदो उठयल्लो आसा। मनोहर पर्रीकर जो डिफेन्स मिनिस्टर जावन आज बसला तेणी हांकां सामके देवळान रावून शपथ घेवन देवाची हांकां सांगिल्लें की आमकां तुमी निवडून दियात, पयलें काम करतले आमी ती कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम आसा ती गोंयची काबार करतले। तें जावकूच ना आनी तुमकां खंय तरी रेग्युलरायज करतले हें आश्वासन ताणें दिल्लें। हें फोंडेच्या क्रांती मैदानाचे लोकार्पण 18 डिसेंबर मेरेन जातले अशें भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगले। शुक्रारा सुदिनान ह्या प्रकल्पाच्या बांदकामाचो नियाळ घेतलो। 18 जून 1940 ते 19 डिसेंबर 1961 मेरेनचो इतिहास म्हायतीच्या रुपान वण्टी पत्रकाचेर कोरांतून दवरतले। तशेंच चारूय वटांनी वण्टीत स्वातंत्र्य सैनिकाच्या फोट्या सयत तांचे कार्य लोकां मुखार दवरतले अशें सुदीन उलयलो। वयलो जो सिंह आसा तो 17 टन वजनाचो आसा आनी ताजे सकयलो जो फातर आसा, जो सिंह ताजेर बसला तो जवळ जवळ तितल्याच टनाचो आसा, म्हणजे परत 17 टनाचो। ताजें जें फावंडेशन आसा तें जवळ जवळ 70 ते 80 टन वजन घेवपाचें फावंडेशन आमी ताजे पोंदा घातिल्लें आसा आनी ताजें उक्तावण 18 डिसेंबर पर्यंत जातलें अशें हांव नमूद करतां। अजून ताका काम आसा, सुशोभीकरण सिंहाचें जावपाक जाय। एस्टिमेट केला तो म्हाका दिसता टोटल कॉस्ट ऑफ दीस प्रोजेक्ट इज लेस दॅन 5 crores आनी ताजो मेन कारण म्हणजे जे ग्रेनायटीक स्टोन हांगा जे दिसता तुमकां 18 टनाचे परत खांब, त्यानंतर प्रत्येक जो भितरलो खांब जे आसा 64 ते सगळे खांब जर एकठांय करत तो प्रोजेक्ट स्वातंत्र्याच्या हातूंत खूब कमी आसा। फ्रीडम फायटर म्हणटा 18 डिसेंबराक जावचें ना। 18 डिसेंबराक तें कशेंच जायना, 26 जानेवारीक जावपाकय कठीण आनी त्यो तारखो जाय अश्यो ना आनी त्यो मेळच्योय ना। हाजें कारण अशें आसा 19 डिसेंबर म्हणा किंवा 26 जानेवारी म्हणा, डिफेन्स मिनिस्टर्स किंवा मुख्यमंत्री हे हांगासर येवपाक पावपाक कठीण। इतल्या खातीर मदींच खंयची तरी तारीख ठरोवन ते करतले अशें म्हाका हांव गृहीत धरतां। जातलें सादारण जानेवारी पर्यंत तरी जावूं जाय, 19 डिसेंबराक कशेंच जावचें ना। पुडंटा खातीर विवेक प्रभू। घेऊया एक ब्रेक।